आयज आमी हांगा मेळटा स्मार्ट सिटीचे दुसरो टप्पो म्हणजे आमी फास्ट ट्रॅक सिटीन पणजेचें नांव आयलां, पयले 5 आसा. सो ताज्या बद्दल आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केलो. आमचे फूल टिमीन विनींग प्रपोजल्स एनालायज केली, तातूंत खंय खंय गॅप्स आशिल्ली ती आयडेंटिफाय केल्या. पयर मेयरा बरोबर बसून ताजे बरोबर डिस्कशन जालां. वी हॅव स्टार्टेड अवर फूल प्रोसेस. वी आर ऑल्सो गोईंग अहेड विथ द पब्लीक कन्सल्टेशन. लोकांचे कितें सजेशन्स आसल्यार हांवूय अपील करता म्हजे फेसबूक, म्हजे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी परत तुमच्या माध्यमांतल्यान जे चड लोकां पर्यंत पावता. तुमचे कडल्यान एक आमचे MyGoa.in हाजेर आमचे पणजेचे प्रॉमिनंट तातून लिंक आसा, ताजेर वचून नाजाल्यार आमचे ड्रॉप बॉक्सीस आसा थंय करून, नाजाल्यार आमचे सेक्रेटरेट जे टिमीचे ऑफिस आसा ताजेर थंय येवन सजेशनां आमकां दिवची. 22 तारखेक आमचें एक पब्लीक कन्सल्टेशन CCP हॉलान दवरिल्लें आसा. सो ताकाय आमी खुबशे जाणांक आफयल्या. खुबशे आमचे प्रॉमिनंट सिटिजन्स, एक्सपर्ट्स कोण आसा, जे थोडेफार नॉलेजेबल लोक आसा, तांकां आमी इन्विटेशनां दिल्या. तांकां आमी आफयतले, तांचे कडल्यान सजेशन जाता तितले आमी घेतले आनी आमचे स्मार्ट सिटी प्रपोजल फुडें व्हरतले. आमी ते एनालिसीस चालू आसा आमची. अवर कन्सल्टंट्स आर वर्किंग ऑन इट, प्लस अवर फूल टीम इज ऑल्सो ऑन दॅट. वी आर एनालायझींग ईच अँड एवरी विनींग प्रपोजल. पयले 20 जे आयले प्रपोजल्स, पयले 20 सिटीचे, ते आमी डिटेलान एनालायज करता आनी आमी त्या प्रमाणे आमी कितें इम्प्रूव करपाक शकता ते आमी फायंड आउट करून ताजेर आमी स्ट्रेस दितले. लायक थोडेशे आमी डिटेल्स दिवपाक जाय आशिल्ले म्युनिसिपल सर्विसाचेर and quality delivered to citizens that we are working on. My area based development and urban design beautification intervention linkages with sustainability development needs to be defined. आनी मातशे तांकां डिटेल्स जाय. हे अशे आनी बारीक बारीक प्रपोजल आमी काडत आसा. What's the difference between the winning city proposals and the Panji city proposal that we are analyzing?